आम्ही FIR फाईल केल्या। काल जी आमची ग्रामसभा झाली संडेची मॉर्निंग, काल लोकांचो इशू भरपूर आसलो आणि एका वर्सान आमची काल ग्रामसभा जाली ती कोविडाक लागून उरलेली। ओके, सो ही FIR जी आम्ही लोकांचे अगेन्स्ट जी आम्ही फाईल केल्या, काल सगळ्यान पयलीं तेंच्यांनी एटेंडन्साचो इशू काडलो। उदेश पंगम आणि जॉनी परेरा हे दोगांनी पयलीं एटेंडन्साचो इशू काडलो। आमी सायनी मारिना म्हणपाक लागले। रेजिस्टर एटेंडन्साचो सेपरेट आसता आणि रेजोल्युशनाचो सेपरेट आसता। तुमी रेजोल्युशनाचो हाडल्यार आमी ती सायन मारिना म्हणपाक लागले। सो आमी तांकां सांगलें तुमी प्रेजेंट आहा म्हणून तुमकां सायनी मारूंक जाय, तुमकां मारपाचें ना जाल्यार तुमी मारूं नाका। तर ते म्हणलें सेपरेट रेजिस्टर आसूंक जाय, अशी खंय रूल आमची आतां इतली टायम ग्रामसभा चलता आमी एकाच रेजिस्टराचेर सगळ्यो सायनी घेता आणि हे काल सडनली काल एक दीस येवन ते सांगता सेपरेट रेजिस्टर आसूंक जाय आणि अशें तशें म्हणून। ताका मागीर सेक्रेटरीन आणि हांवेंनूय सांगलें की तुमी सायन मारनाका तुमकां नाका जाल्यार। तितल्यान ते ना आमी मारिना, आमकां पयलीं प्रपोजल पास जावंक जाय अशें म्हटलें। तितल्यान ते बूक हांगा थंय आमचो रेजिस्टर हांगा थंय नाचयता म्हणून आमच्या सेक्रेटरीन तांकां सांगलें एक सुद्दां पेज पिझ्झा जाल्यार आपूण FIR करतलो। तर लोकांनी कर रे तूं अशी शाणपणां सांगली। ना आमकां वॉर्ड मेंबरांक रिस्पेक्ट दिवं ना सेक्रेटरीक एक रिस्पेक्ट दिवं, जस्ट ते एक एडिशनल तांकां कितें किओस्क करपाक जाय आसलो म्हणून तेंच्यांनी तो बोबाळ केलो। आणि इन द एंड ग्रामसभा सगळी जाल्या उपरांत आमी तो रेजिस्टर पळयलो की तेंच्यांनी सगळ्यो सिग्नेचर कॅन्सल केल्यो, इन्क्लुडींग सरपंच आनी ऑल द वॉर्ड मेंबर। वो लेजर वो पंचायत प्रॉपर्टी तांकां कांय रायट ना कॅन्सल करपाक जावं कितें थंयसर स्क्रिबल करपाक। एटलिस्ट तेंच्यांनी आपली तरी सायन कॅन्सल करूंक जाय। तेंच्यांनी फूल दोनूय पेजी तेंच्यांनी स्क्रिबल केल्या। इट इज अगेन्स्ट द लॉ आणि आमी BDOन हे इन्क्वायरी केली। BDOन आमकां खूद परमिशन दिलें की तेंचेर FIR लॉन्च कर। एक्झॅक्ट आमकां प्रूफ ना गावूंक की कोणी कॅन्सल केल्या ती, मात इन द एंड उदेश पंगम आणि जॉनी परेरा हेच आर्ग्युमेंट करपाक येयले आणि तेच म्हणपाक लागले की तुमी सांगलें सायनी कॅन्सल कर। सो आमी तांकां सांगलें सायनी आमी कॅन्सल कर म्हणूंक ना, तुमी मारिना जाल्यार मारूं नाका म्हटलं, मात तुमी कॅन्सल करूं नाका। सो तेंच्यांनी आणि आतां ती खंयचीच प्रपोजल आमकां पास करपाक गावना आणि ती सगळी कॅन्सल केल्या। सो आमकां ही FIR करचीच पडली अगेन्स्ट पीपल, जितल्यांनी सायनी मारल्या तितल्यांचेरूय करची पडली। सो फॉर द एक्शन पुलीसांनी आतां BDO घेतली। फुडें आमी सगळ्याक CC कॉपी फॉरवर्ड केल्लेली आसा। सो जे काल ग्रामसभेक जी रेजोल्युशनां ती आमकां आतां कांय पास करूंक मेळना, खंयचीच प्रपोजलां घेवपाक मेळना, जस्ट हे लोकांनी हे एक्स्ट्रा किओस्क केल्ल्याचे परिणाम जाता।